फुडल्या काही वर्षांनी 33% महिला आता आमच्या पंचायतींनी बसता, आता आमच्या म्युन्सिपालिटीन 33 वयर बसलेली आहा पळय सगळीं जाणां, ते 33% पंचायतींनी आहा, म्युन्सिपालिटींनी आहा, तो आता जिल्हा पंचायतीन आसा. फुडले फावटी त्योच महिला विधानसभेत पावतल्यो आनी लोकसभेत सुद्धा पावतल्यो. हो हक्क दिवपाचें काम आमकां जे आहा कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदीजीत केलें. म्हणून हांव परत एकदां मोदीजींचें अभिनंदन करतात. कालचें बजेट कोणी कोणी आयकलां? पायलट चलयो जावपा खातीर तांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्यात. लक्षांत घेयात, ज्यो चलयो पायलट जावपाक वयतली पळय न्ही तांकां स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्या. आनी वर्किंग वुमन हॉस्टेल, जी महिला आमच्या इंडस्ट्रीत कामाक वयतली तांकां आमच्या वेर्णा आसतलें, कुणय आसतलें आनी पेयतूर पिलर्णात 3 जाग्याचेर आमी वर्किंग वुमन हॉस्टेल बांदपाचें ठरयलां. म्हणजेच तांच्यांनी इंडस्ट्रींतल्यान डेली अप डावन करपाक नाका, थंयच रावो येता अशा पद्दतीचें वर्किंग वुमन हॉस्टेल एप्रॉक्सिमेटली आमी 100 कोटी रुपया मोडून बरें हॉस्टेल थंयसर बांदता. सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची गोश्ट जी आहा ती स्कुलांनी केल्या. सांगपाक लज दिसताली, ते सांगता म्हाका खबर आसलें म्हणून. हय, सॅनिटरी पॅड जे पब्लिकली उलोवपाक जाय ताची गरज आसा. ऑफकोर्स सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट इस्कॉलांतल्यान दिवपाचें काम आमी ह्या वर्साच्यान सुरवात करता, विच इज हायजेनीक. आनी हे सगळ्यांक जे ओपनली मुख्यमंत्री जावन हांव सांगता, हय म्हज्या बजेटांत हो विशय मांडला आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचे, कारण त्यांचे हेल्थ आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा. म्हणून ही गजाल आमी केल्या. जी भुरगीं ह्यान फुडें ITआन एडमिशन घेतले त्यांच्या खातीर 0 फीस, तांच्या खातीर फीस भरची पडची ना.